पावसा या विशयाचेर आदारिल्ली पावस सोबीत उगडासातलो ही म्हजी कविता सादर करता हांव गोंयकार कवी मनोज नरेंद्र कामत RJ रॉकवाजाच्या सांगातान कोंकणी उलय लंडन फुले कार्यावळीत आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। कविता पावस सोबीत उगडासातलो। पावस पडटालो नेटान म्हज्या भुरगेपणांत, आयजूय तो पडटा घसघशांनी शिरंधारांनी, आयजूय तो पडटा घसघशांनी शिरंधारांनी। आदलो पावस सपनाळो पांचव्या रंगान चवरिल्लो, उमेद जागोवन फुडाराची उर्बे सुलूस फुलयल्लो, उमेद जागोवन फुडाराची उर्बे सुलूस फुलयल्लो। बडबड गितां गायतना सुरा नादान भरशिल्लो, लुडबे उच्चार आयकत असो म्हज्या वांगडा खेळिल्लो, लुडबे उच्चार आयकत असो म्हज्या वांगडा खेळिल्लो। कागदा व्हडें सोडटना पोर खेळांत रंगिल्लो, भोंवताडे चिंतना वलयांनी कल्पक नदरेन पारखिल्लो, भोंवताडे चिंतना वलयांनी कल्पक नदरेन पारखिल्लो। राती वेळार न्हिदेंतल्या गोजडेचे हुंसाणीन गिरेस्त न्हीद न्हिदिल्लो, सुमारान झेमत उसरा मेरेन गिरेस्त न्हीद न्हिदिल्लो, सुमारान झेमत उसरा मेरेन। सुगुरवो जागयतना हळूच भावंडा वांगडा रमिल्लो, ताबूल फळें भेणयांनी जैत हारीत धादोशिल्लो, ताबूल फळें भेणयांनी जैत हारीत धादोशिल्लो। पावस आकांतून पडलो जरी चिमणी लापयांव पेट्टालो, लामण दिवो देवपणान काळजा गर्भकुडींत तेवतालो, लामण दिवो देवपणान काळजा गर्भकुडींत तेवतालो। सत्रेच्या धाडशी सांगातान सगळो वाठार माड्डितालो, शाळेक वचपा वेळार मात अडे निमित्त करून न्हिदतालो, शाळेक वचपा वेळार मात अडे निमित्त करून न्हिदतालो। दोंगराच्या उदका कोणांनी बेबका पिलो सोदतालो, धेंडल्या आंब्या मुळसांत वचून पावशी फुलांनी गुंथतालो, धेंडल्या आंब्या मुळसांत वचून पावशी फुलांनी गुंथतालो। पावसाचो कडकड घडघड शेतां बांदार भोंवतना मिस्तुराद तामशा उदकांत पिट्टोळ खर्ची सोदतालो, मिस्तुराद तामशा उदकांत पिट्टोळ खर्ची सोदतालो। सोबीत असलें भुरगेपण संवसाराचे चिंते विरयत, जिणेंतले भांगराळे दीस खोशये एक एक अक्षर गिरयत, जिणेंतले भांगराळे दीस खोशये एक एक अक्षर गिरयत। तुमकां सगळ्या आयकुप्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं। धन्यवाद।